तो भाड्या महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता हालेलुया ಮೊಗಜನು 2019 वर्ष हरियका मंगळार आम्ही हांगासर आयिल्ले आनी आज परत हांव चिंता ह्या वर्साचे निमाणे आराधन मंगळारा कित्याक येवच्या मंगळारा 26 तारीख ताच्या उपरांत 30 आनी 1 नवें वर्स त्या दिसा हांगासर आराधन आसचें ना त्या देखून ह्या वर्साचे हांगासर हे निमाणे आराधन आनी नव्या वर्सा जानेवारी 7 तारखेर परत्यान आमी हांगासर मंगळारा मेळटले हर एका मंगळारा आमी हांगासर देवाची स्तुती करूंक येतले आनी ह्या सक्रामेंतांतले जेजून आमचेर कितलींशीं आशिर्वादां गेल्यांत कितलेशे जाणां नवें जिवीत आमकां दिलां आमच्या जिवितांतलो काळोख ताणें पयस केला ताजी कृपा आनी शांती आमकां दिल्या अजापान ताणें गेल्यांत सर वायटांतले कश्टांतले नश्टांतले पिडे शिडेंतले आमकां सुटका दिल्लो देव आज हांगासर आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आज ह्या आराधनाक आयिल्ल्या ह्या देव मंदिरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हार्दिक स्वागत म्हणटा त्याच परेन डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांतर सगळ्या आमच्या भारतांत कितलेशे जाणां टीव्ही मुखार बसून आराधनाक मेळोन आसात मागतात कितलीं जाणां पिडेस्त प्रायवंतां कितलीं जाणां निराश जाल्लीं जिणेन कंगाल जाल्लीं मोती काळोख आयिल्लीं जेजू लागीं मागतात त्याच परेन फेसबूक यूट्यूब जावंक पुरो इंटरनेटा मुखार सगळ्या संवसारभर गल्फांत इस्रायल आनी मागून आसात आमची भाव भयणी वयकरिस्तान जेजू आमचो जिवंत देव आमकां सुटका दिवचो देव हांगासर आसा आमचे सांगत आसा ताची मोगाची दिश्ट ह्या घडये तुमच्या हर एकल्याचेर आसा मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू तुमकां सांगूंक आशेता हांव आसा भियेनाकात हांव जावन आसा सुटका दिवचो देव हांव जावन आसा नवें जिवीत दिवचो देव म्हज्या भक्तां खातीर विस्मयतां करचो देव हांव जावन आसा म्हजे लागीं कोणाकच हांव इन्कार करीचो ना म्हणटा समी जेजू सम्याची उतरां आमच्या काळजांत आमी रंबोवया सम्याचो मोग अपरिमीत जावन आसा त्या मोगाक तड गड ना मोगाच्या भावा भयणीनो तड आनी गड नातलो मोग तोच समी ह्या एवकरिस्ताच्या पुण्यांत आसा पवित्र किर्तन 120:1 सांगता जो तुका राखता तो निदान जो तुका राखता तो निदान
तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना इस्रायलचो राखणो निदान जेमेना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सर्वेश्वर तुझ्या उजव्या कसा म्हणतात पवित्र कीर्तनगर सर्वेश्वर तुझ्या उजव्या कसा दिसाचो सूर्य तुका बाधा करचो ना रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सर वायटांतलो सर्वेश्वर तुका राखतलो तुजो जीव राखतलो आणि भायर भितर सरतना सर्वेश्वर तुका राखतलो आता आणि सदांकाल तो देव हांगासर या उण्यांत आसा मगाच्या बाबडीन म्हाका तुमकां सुमेस्त राखूं कोण या डिवायन वर्ल्ड टीव्ही मुखार जावं पुरो या माध्यम मुखार कोणी आराधना मेळटा सगळ्यांक जेजू संदेश दिता भियेनाकात हांव केदींच न्हिदना केदींच जेमेना बगार तुजो हुस्को दर तुका हांव राखता आनी सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. त्याचपणे इजाया प्रवादी 6व्या अध्यायांत 7व्या वळींत 20व्या वळीन सांगता हांव तुजो देव तुजी महिमा जातलो हांव तुजो देव तुजी महिमा जातलो ह्या फुडां सूर्य तुका अस्तमचो ना तुजो चंद्र तुका ना जावचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सस्तीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस संपतले रुदानाचे म्हळ्यार तुज्या खंतीचे दीस तुज्या सोलवण्याचे दीस तुज्या बेजाराचे दिनेन खंगल जाल्ले दीस संपतले नवें जिवीत देव तुका दितलो म्हणून पवित्र कीर्तनकार सांगता मोगाच्यान आनी परतून जो हांव 8व्या अध्यायान सांगता तुमी मुझे शीच जातल्यात आनी तुमी 7 जाणां जातल्यात 7 तुमकां सुटका दितले आज आमचो स्वामी जेजू हांगासर आसा आमकां सुटका दिवंक ताका आमी अर्गां होगलाप दिवया आनी गावया एक गीत उभी राहूया. चिसून आमकां सुटका दिल्या आज चिसून आमकां सुटका दिल्या चिसून आमकां सुटका दिल्या आज चिसून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिल्या हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया देवाची स्तुती हालेलुया आमेन हालेलुया स्तुती करूया चिसून आमकां बाचाव केला आज चिसून आमकां बाचाव केला चिसून आमकां बाचाव केला आज चिसून आमकां बाचाव केला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिल्या हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया चिसून आमकां जिवीत दिला आज चिसून आमकां जिवीत दिला चिसून आमकां जिवीत दिला आज चिसून आमकां जिवीत दिला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिल्या हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया
कसितला बैला आज चिसूणम कसितला बैला सैतला बैला चिसूणम कसितला बैला आज चिसूणम कसितला बैला हालेलुया गाऊन संतोषाने पायपैकी चिसू कमी महिमा देता हालेलुया गाऊन संतोषाने पायपैकी चिसू कमी महिमा देता हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 Tuka sumya Jesu, 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 Wakani Tuka sumya Jesu, Wakani Tuka sumya Jesu, Pranipat Tuka sumya Jesu, Pranipat Tuka sumya Navartao Jesu, Tuka sumya Jesu, Navartao Tuka sumya Jaikar Jesu, Tuka sumya Jesu, Jaikar Tuka Hallelujah, sumya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sugli dimir podiam bawa bayino. Kantara mi gavya namo namo Jesu Krista, namo namo Sarvandara. Sugli ami dimir podi podiam. उच्चारण आम्ही गावया जेजूक मान जावन जेजू स्तुती जावन पायांनी आमची दोंपरां हाडां शिरो पडटात जावं पुरो दुखतात जावं पुरो पूण सुम्या ह्या वेळा तुका हांव भेटयतां तुका हांव समर्पितां घे म्हजी सगळी दूख घे म्हजी सगळी अस्कतकाय कुर्डे बार्तिमेवान तुका ताची अस्कतकाय दिली कोटकाचान वयले आयिल्ले आनी तांणी तुजी अस्कतकाय तांकां दिली जे कोण आयले भरून तुमच्या मापान दादोशी जावन विथ कंटेंटेड हार्ट दादोशी जावन ते पाटी गेले आज वेळ तुजो आनी म्हजो बाबा भयणो गूण जावं सो नमो नमो जेजू क्रिस्तान नमो नमो जेजू क्रिस्तान नमो जेजू क्रिस्तान नमो सर्वंभरा नमो सर्वोदासा मेतं कारच्छ नमो नमो जेजू नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो जेजू क्रिस्ता रूपली पूर्णश्च नमो नमो सर्वंभरा नमो सर्वोदासा सर्गीचो देवती आमकां मेळून आयलाय देव पूण तुजे लिपोवन आमकां बचोवंक तूं आयलाय ये जेजू ये सर्गीचो देवतो आमकां मेळून रावा सर्गीचो देवतो आमकां मेळून रावा लिपोवन तुवें उंड्याचेर रूप घेतला लिपोवन तुवें उंड्याचेर रूप घेतला उंड्या वयणारी तूं आमचें कान जाता उंड्या वयणारी तूं आमचें कान जाता आमच्या मोगान तुका समर्पिता आमच्या मोगान तुका समर्पिता नमो 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 जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता रूपली पूर्णश्च नमो नमो सर्वंभरा
आज हें आराधन हांव कुटुंबा जिविता विशयांत सांगूंक अशें येता आनी सर तुमची कुटुंबां आनी तुमी जावन म्हजें सांगाता तुमची कुटुंबां जेजूक भेटोवंक प्रयत्न करा देखून हांव जें कितें सांगूंक वता आनी एकल्या कुटुंबाचेर बोट जाकून सांगूंक खंडीत न्ही ताचें कुटुंब तशें आसा हाचें कुटुंब अशें आसा ताचे वरवीं तो असो जाला हाचे वरवीं ती तशी जाल्या तें काम आमचें न्ही तें काम जेजूचें देखून तोच तूं न्यायकर्त तोच तूं वकील तोच तूं ऑडिटर सगळें तोच देखून ताचें काम ताका देवया म्हजें काम हांव करतां हांव देवाचें काम हांव करना कित्याक म्हज्यान तें करूंक जायना तर बाबा भयणीनो जें कितें कुटुंबा विशयान हांव सांगूंक येता वो थोडो वेळ तें कुटुंब म्हज्या कुटुंबाक सरी करया आनी तें कुटुंब म्हजें कुटुंब एक पवित्र करूंक 4 मेटां काडया देखून बसल्यार जायना इल्ली GST लागू जाता म्हज्या कुटुंबाक इल्ली GST लागू जाता गॉड शुअरली ट्रान्सफॉर्म्स तो जिवीत तुजें आनी म्हजें खंडीत बदलिता बाबा भयणीनो आमी म्हणचे आसा फिरगज आमची समुदाय वाडो आमचो समुदाय पोवी सभा आमची समुदाय व्हडली समुदाय ताच्यानी पयलें म्हजें कुटुंब म्हजें कुटुंब पयलें म्हजें समुदाय ज्या मनशाक कुटुंब बांदूंक येना ताका वाडो बांदूंक येना खंडीत येना म्हाका उडास आसा एका फिरगजेंत एकलो अध्यक्ष जावंक बैसरलो अध्यक्षाच्या चुनावणाक रावलो तितले म्हणटाना लोक म्हणाले ताच्या कुटुंब सांबाळूंक ताका जायना फादर ताच्या बायले भुरग्यांक ताका सांबाळूंक जायनातलो असले संघटन खंय तो सांबाळीत असले संघटीत खंय तो सांबाळीत जायना संघटन सांबाळूंक जायना कित्याक 10 रुपये दिल्लो या पाटी रीण दिल्लो घेतलो पाटी दिल्लो तो विश्वासी रावता जाल्यार एका 10 रुपये तो खंडी जावन 100 न्ही 1000 न्ही 1 लाख दिल्यार तो विश्वासी रावता कित्याक ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी तर बाबा भयणीनो एक आदर्श कुटुंब आसा तें जावन आसा भाग्यवंत कुटुंब जेजूचें कुटुंब आमी कित्याक कुटुंबा विशयी सांगचें म्हळ्यार आयचो वांजेल जेजूची वंशावळ सांगता वंशावळ 14 तकल्यो ओट्टूक 14 केल्यात आनी 11 जल्मालो कोण क्रिस्त जाका म्हणटात जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त पूण एक सवाल आयल्या म्हज्या मतीक तर जेजू जल्माच्या जल्माले पयलेचे आसात पळया तातूंत थोडे पातकी मनीस यात दावीद सलमावराय आनी जायते तशे तातूंत वाचूंक गेल्यार जायते मेळटात एकल्याक एक ना आनी एक प्रॉब्लेम तातूंत आसा आनी तसल्या कुटुंबांत जेजू जल्माता म्हळ्यार ना फावो म्हणल्या व्यक्तीतावन ना पवित्र जाल्ल्या व्यक्तीतावन जनांगातावन कुळयेतावन एक पवित्र व्यक्ती जल्माता तर तुज्या आनी म्हजे तावन कितलेय पाड जाल्लो हो व्यक्ती म्हजे तावन जेजू भायर येवंक जायनागी कितें म्हणटात जायनागी प्रद्वारा जाल्ल्या स्त्रियेक बाचावी मेळोवंक नागी जेजू मेळोवंक नागी जाकेवाक लुटल्या जेजू मेळोवंक नागाय समाऱ्याच्या स्त्रियेक जेजू मेळोवंक नागाय दुबावतेल्या तोमासा जेजू मेळोवंक नागाय चड पयशे खाण घेतल्या मातेवा जेजू मेळोवंक नागाय जेजूक नेगार केल्ल्या वळख ना म्हणल्यार पेद्रूक सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दिवन पयलो पापसाहेब ताका करूं नागाय तर बाबा भयणीनो हांव आयलां पातक्यां कापोवंक भाग्यवंतांक न्ही केदाळ आमी दाक्तरा लागीं वेता पिडायल्या सर केंस आसल्यार कोणी दाक्तरा लागीं आमी वेतावंगी कोणी वेतावंगी कोणून तो सांग कोण पुलिसा लागीं बेश्टे वेता सांगा पळया सर
गुड मॉर्निंग, हाव आर यू, डीड यू हॅव युअर ब्रेकफास्ट, आज तुजें खाण जालें गी, कशें कुटां पुरा चलता. कोणी म्हणी वचून उलयता गे स्टेशनाक वचून ना. केदाळा स्टेशना भितर वेता आमी, केदाळा पोलिसांची गरज खंय वाटेर म्हणल्यार दुसरी गजाल. वकिला लागीं कोणी बेश्टें वेता गे, कांय जागो भितर घालून कांय एक केस दाखल करीचे रिजिस्टर करीचे जाल्यार वकिला तरी जाल्यार आमी वेता. पाद्रापा लागीं बेश्टें येता गे ना. गरज जाल्यार मात्र एक आशेन जायचे फादर एक दस्खत घालूंक म्हणून हांव आयलो. तर बाबा भयणीनो सोडया, त्या मनशाक संबंद जालें. पूण देवा लागीं वता आसतना एकलो बरें पळयता. जेजूत हांव म्हाका काले उपकार मात न्ही, म्हाका जेजूत जाय. तर दोन सांगत्यात, म्हाका जेजू जाय गी या जेजूत हांव म्हाका उपकार जाय गी. डू आय वॉन्ट जीजस ऑर फेवर फ्रॉम जीजस. देखून म्हाका जेजू जाय. सगळ्यांकी जाय जाल्लो वस्तू जेजू. फारिजेवा सांगता आसले वस्तू जेजू, सदुसेवा सांगता आसले वस्तू जेजू. पूण तांकां जेजू चुकलो. जेजू तांच्या मोदेंत आसतना तांकां जेजूची वळख जाली ना. कांय आमकां तशेंच घडीत जाय, जेजू म्हज्या मोदेंत आसा, म्हाका ताची वळख ना जाली. आनी हे क्रिसमस लागीं येता आसा, कोणे जेजूची वळख धरली, पूण गांवच्या लोकांनी जेजूची वळख धरूं ना. नजरेंतान एक अजाप करूं जेजूक जालें ना. तसोच गांव नजरेत, त्या गांवांत एक अजापी ताणें केलें ना. कित्याक त्या लोकांक बावार्थ नातलो काली सवाला मात्र. तो मोरयेचो पूत न्ही, तो कार्मिनाचो पूत न्ही, तो एलिझबायचो पूत न्ही, तो त्या सिप्रीचो पूत न्ही, तो त्या मार्सेलाचो पूत न्ही. ताणें घालें घरचें म्हाका गोत्तू न्ही. आमगेर ताणें एक 10 रुपये सोडले. 10 रुपये त्या दाळा सोडले. केदाळा फर्स्ट स्टँडर्डांत आसतना तो व्हडलो जावन काजार जाला. ते फर्स्ट स्टँडर्डांत आसलें 20 वर्सां आदलें आतां लग्ती करतात. म्हळ्यार तें कशें जालें म्हळ्यार खंयच्यागी आवयन चूक केल्या ती चूक भुरग्यांचेर. दाखल्याक अत्याचारांत कोणाक एक स्त्री गर्भेस्त जाली, भुरग्याचेर अपराध मांडूंक जाता गी? सांगा म्हाका, जाता गी? जायना. तर बाबा भयणीनो, कोणी जल्माताना आतंकवादी जावन जल्माना, कोणी जल्माताना चोर जावन जल्माना, कोणी जल्माताना लुटकार जावन जल्माना. वी ऑल बिकम. हांव जल्माताना ह्या जाग जावन केन्ना जल्मवना आनी म्हाका गोत्तूय नासलें जाल्यार हांव पाद्राप जाता म्हणून ते उपरांत चिंता. सवकास देखून तुमचे मदें जल्माताना कोणी चिंतूंक ना हांव काजारत जाता, हांव एक सुरीत रावता, हांव समाज सेवाकी जाता, हांव दाखतेर जाता, वकील जाता, हांव तें करता, हांव हें करता. कोणाय गोत्तू ना बाबा भयणीनो. मनशा जिवीत कशें रावता कशें धांवता म्हणल्यार कळीत ना. पूण इतलेंच ह्या सांजेच्या वखदां तुजें जिवीत जेजूक दिवन पळय, तुजें कुटाम जेजूक दिवन पळय. कितेंय तें ना फावो म्हूण दिसता या योग्य न्हय म्हूण दिसता तें जेजू तुका आनी म्हाका बरोवन व्हरून तुज्या दिता. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. कितलो पैसो दिल्यार सुम्या ह्या संवसारांत तुजे तसलो दुसरो मनीस ना मोग करचो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू तलो दुसरो व्यक्ती ह्या संवसारांत ना. कित्याक वो फुंक्याक दिता. देखून तुमकां फुंक्याक दिला, फुंक्याक तुमी दिया, पाटीन दिया. बसून आसले कडेन अर्द्या तुमचे हात दवरा. हांव एकंता गायता, उपरांत म्हजे बराबर तुमी गावचें. ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನೆಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರೆದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂದೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂದೆ ನೀನೇ ದೇವಾ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. Hallelujah. Shata Mubari. Hallelujah, 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 hallelujah. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Hallelujah. 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 Bapa, Urga Putra, Urga Pavitra Atma. बहिणीनो एक दिवस एकलो बापोय आणि ताचो पूत दोगी सांजेर रातीचे जेवण जावन न्हिदोंक वताना पूत म्हणालो, धाकटो डॅडी आमी रातीचे मागणे म्हणूंक ना. रातीचे मागणे हांवें म्हणूंक ना. देखून डॅडी म्हणालो जायत पुता म्हणया. आनी डॅडी हांव म्हणटा पयलें म्हणालो आनी पुतान बेड्डार असो दिंबी घाली आनी तो मागीं लागलो अशें, देवा म्हाका डॅडी बरी घट्ट कर. म्हाका डॅडी बरी घट्ट कर. म्हाका डॅडी बरी व्हडलो कर. म्हाका डॅडी बरी व्हडलो कर. जालें मागणें न्हिदलो. बापोय फुल्लू मोव वाडलो. बापान चिंतलें काय आमच्या बापा नामान बरी काय म्हणटा कोण ना, सत मानता म्हणटा कोण ना, या म्हजे आनी म्हजे माय म्हाका काय म्हणटा कोण ना म्हणून काय ना. तितल्या म्हणटाना बापायनी कुशीन तिंबी घाली भुरगो न्हिदल्या उपरांत आनी बापायनी अशें मागणें केलें, देवा म्हाका म्हज्या पुता बरी कालतो कर. म्हाका म्हज्या पुता बरी कालतो कर आनी ल्हान कर. म्हाका काल जावंक शिकय. हें आपूर बायचें मागणें.
जर तर असले मागणे आमच्या कुटुंबांनी चलता या वाळटा तर आमचे कुटाम या म्हजें कुटाम पवित्र जावच्यात दुबावना ह्या दुसऱ्या उदाहरणा खंडीत पवित्र जाता कित्याक एकामेका होंदोन रावन चलता तें मागणें उडास दवरया भावा भयणीनो हें म्हजें जिवीत वन वे ट्राफीक न्ही हें टू वे ट्राफीक एक ट्राफीक देवा लागीं वेता जाल्यार आनी एक ट्राफीक पेल्या लागीं वेता खाली देवा लागीं हांव येवन संतोष पावता जाल्यार तो संतोष म्हाका देवान दिल्लो न्ही तो संतोष खाली हांवें तो भोगुल्लो तो देवातान येवना कित्याक म्हळ्यार जर तर थंय सामाना हांगा सामा करता जेजू म्हणटा वच पयलें तुजी काणीक थंय सोड पाटी वचून तुज्या भावा कडेन राजी जा आनी उपरांत तुजी काणी बेटे म्हणजे हांव कितें मागता जाल्यार सोम्या म्हाका बॉल दी हांव तें कितेंय भायर हांवें पाड केला जाल्यार हांवें बोरशिला जाल्यार कितें आसलें वय आसलें न्हय केला न्हय आसलें वय केला जाल्यार तोडफोड केला जाल्यार सोम्या आज तें समा करता आनी हांव पाटी हाडटा देखून आमी मागया आनी तें मागणें भायर कामा रुपी उलोवण्या रुपी एक हांसो दिवच्या रुपी संबंदा रुपी इश्टागाते रुपी संबंद बांदच्या रुपी हें मागणें भायर दाखोवया देखून हांवें म्हळें टू वे ट्राफीक देखून ह्या जाक मिसाच्या अकरेच्या वेळार एक वाक्य सांगता एक उतार आसा अशें वचून येया क्रिस्ताच्या शांती तुमकां जाता वचून आनी मुखार येनाका म्हणटा गे ना वचून येया म्हळ्यार हांगासर म्हाका येवंका हांगासर म्हजो वेळ 1 घंटो जाल्यार 10 घंटे भायरात 10 घंटे भायरात हे 30 वरां भायरात 5 मिनटां घरा आलतारे मुखार जाल्यार 5 घंटे आणखी भायरात भावा भयणीनो देखून कितेंय आसा जाल्यार सगळो वेळ मोबायल कितले यूज करीत बॅटरी डावन जायना गी जाता चार्ज करून परत्यान प्लगाक तोसाचे तर सगळो वेळ हांवें कितले म्हणून काम करीत नित्राणी जायना गे खूब नित्राणी जाता म्हजो आत्मो नित्राणी जायना गे जाता तर हांगा येया तुमचें प्लग हाका घाला हांगासर आसा पावर सप्लाय 24/7 दिसाची 24 वरां आनी हप्त्याचे 7 दीस आसा हांगासर इसकत कितेंय उणी जायना या आळवण वचना ती घट्ट आसा ती इतलेंच म्हणटा ह्या जिविताच्या जरीस अशीं येया जिविताच्या जरीस अशीं येया हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे एकामेका थंय होंदून रावा म्हजें थंय तुमी होंदून रावा नातले करीत तुमी फळ दिवंक शकचे ना कितलेंय पेसाडा कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर देव मनशा सांगाता वावरिना तर मनशांनी वावर करचें व्यर्थ जर तर देव मनशा सांगाता वावर करिना तर मनशांनी वावरचें व्यर्थ युजलेस खंयच्याकी फायदो ना त्या थोड्या दिसांक मात भावा भयणीनो तर आज कितेंय आसा म्हज्या संबंदांत म्हज्या पयल्या कुटुंबांत हांव समा करता पोरू म्हजे लागीं एक केस आयली फर्स्ट स्टँडर्डाचो भुरगो सुसायड करता म्हणटा फर्स्ट स्टँडर्डाचो भुरगो सुसायड करता म्हणटा ताका आपोवन हाडला फादर ताचेर वांजेल रजार करा मागणें करा तो हाय काना फादर सांगलें बिल्डिंगान उठटा म्हणटा फ्लॅटांत वयल्या माळयेंत उठटा म्हणटा सुसायड करता म्हणटा सुर्यन आपणाक कसो कातरता म्हणटा काल हे देशा भुरग्यांक सुरू जाला की फादर हें परत म्हणून उलयली म्हळ्यार तांणी तांची विशय सांगली मागीर हांवें आयिल्ल्या घरच्यांक भायर धाडलें हांव काली भुरग्यां लागीं उलयलो फर्स्ट आयल्या त्या भुरग्याक हांवें लागीं आपयलो चॉकलेटां दिलीं त्या भुरग्याच्या तोंडार एक हांसो आयलो बसलो विचारलें काय पुता तूं तशें सांगताय फादर म्हज्या डॅडीन म्हाका हांव नाका म्हूण सांगलां पळया म्हज्या डॅडीन म्हाका नाका म्हूण सांगलां म्हळ्यार त्या भुरग्याक मोग जाय बाबा भयणीनो मोग ना मोग दितेली आवय परगांवांत काम करता काम जायचें पूण कुटुंबाच्या किमेकून काम चड जालें जाल्यार आनी हांगा हांवें एकल्या वगडायल्यार काम करून कोणाक फायदो पयशे जोड कोणाक ते जोडुल्ले हांगा उपरांत ट्रिटमेंटाक समा जालें त्या भुरग्याचें मन अस्थिर कशें आसा पळय आय डोंट वॉन्ट यू म्हणल्या म्हाका तूं नाका म्हणलें त्या भुरग्याच्या मोतीक इतले रीग लागीं देखून तो भुरगो उसांबोळ जाला देखून हांवें त्या कुटुंबाच्या आपयलें आनी म्हणलें वांजेल राजार पयलें आकानी पयलें घरच्यांक जायचें पयलें कुटुंबाच्यांक जायचें देखून तो मोगाक हांव देवन आसा
पूण ताका मोग मेळटेत ना. ताका मेळटा कितें म्हणटा तिरस्कार मात्र. आनी तो देखून तो भुरगो पोखरी करता. कोण ल्हान आसतना पोखरी करचे भुरग्यांचे एक सैम वैगी न्ही. आमी पोखरी केल्यार म्हणटात हे दवडलो जाला पोखरी आतां हाचे भुरगे मत सुटो ना गाय. पूण सोडया त्या भुरग्यांक प्रायेन पोखरी करचें सीमीत तें वाज बी तें सोडया. आमी ल्हान आसतना पोखरी केला कळीत आगी आमकां. हां तें उडास करीचे आमी. तें उडास करीचे आमची पोखरी पण आमी उडास करीचे. ते डेपोटी ल्हान आसतना केल्ली कोणा पुरा दुखयल्लें कोणा पुरा पोखरी केल्ले उपाद्री केल्ले तें पुरा सवय ते एका प्रायसो हंत व्हड जाताना कोणी तशें करना. पूण भावा भयणीनो पळया एक कुटुंबांत एका बापायचे उतार नाका म्हणल्या भुरग्याच्या मोती गेला तो भुरगो कितें जावंक पावात. पोर एक कडेन कॉलेजीक गेल्ल्या वेळार आमी म्हणटा काजा ही जिवीत म्हणून. आनी मुखार म्हाका भोगता आनी मुखार काजार जातली पुरा. पयलें पुरा 25 वर्सां 50 वर्सां जुबले वाचलो आनी मुखार तें ना. म्हाका भोगता तशें वैगी न्ही पळया चिंतून. आनी मुखार फर्स्ट एनिवर्सरी सेकंड एनिवर्सरी चुकोवन गेल्यार 5 खंय म्हणी मुखार तितलें एडजस्टमेंट जावन गेल्यार 10 मागीर म्हाका गोत्तू ना. कित्याक एक चेडूं भुरगें म्हणटा एका लेक्चरा लागीं तो लेक्चरर म्हाका सांगता कित्याक तो म्हजो बॅचमेट तो म्हाका सांगता चेडूं म्हणटा की काजार काजार पयलें हें करीत काजार उपरांत करीत संभोग म्हाका. मॅरेज इज ओन्ली अ लायसन्स. मॅरेज म्हाका काजार म्हाका लायसन्स मात्र. तें एक ऑफिशियल म्हणून मात्र. तातूंत व्हडलें कालें जालें. म्हाका बंदेन रावूं नाका बा. म्हाका सासूमाय न्हवरो तें भुरगें तें घर खंय कांय थंय वचोंक ना हांगा वचोंक ना. म्हजी पेरंट्सां पळया म्हजी मामी डॅडी पळया कितली बिंदास. म्हाका कांय सांगानात खंयचें उस्तूर घाल्यार कितेंय सांगल्यार म्हाका कोणी कांय सांगानात. चेडे जावं दी चेडवां जावं दी. हें चिंताप आज काजारी जिवीत आयुश्यांत. म्हाका जबाबदारी नाका म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी नाका म्हाका खंयची शर्तां नियमां नाका. म्हाका म्हजे खुशे प्रमाणे करूंक जायचे. हांव ताच्या सांगात डान्स करता जाल्यार हाका मोसोर जावं नजो. हांव ताचे सांगात हें करता जाल्यार हाका उपाद्र जावं नजो. म्हाका लायफ हांव पयलें बिंदास आसलो आनी मुखारी म्हाका बिंदास जाय. भावा भयणीनो हें जिवीत कितले घडी कितले कडेन पक्षीगेरेन जायतीं जाणां येवन रडटात फादर आमकां हे भुरग्याचे देणे लाबो दी म्हणून लागतात. आनी कडेन म्हणटात वो नाकात ताल्लो म्हाका म्हणून. कोणा सांगता आमी देवान दिल्ल्या काणीक जावं दिल्ल्या आमच्या एका भुरग्याक नाका म्हणटा. तर कित्याक हांव काजार जाल्लो म्हणल्यार सवाल. कित्याक जर म्हाका कुटाम जायल्लें म्हणल्यार सवाल. देखून जर तर म्हाका कुटाम बांदूंक येना म्हाका दुसरें खंयचेंय बांदूंक येना भावा भयणीनो. त्या गजांनी बांदचो वेव्हार म्हाका 100 जाणांकय बांदूंक जाता गी जायना. चिंतून पळया जायना. 4 दीस आसात पूण 5 दीस पडटा. तर भावा भयणीनो मागता म्हज्या कुटुंबांत तो तरणाटो ती तरणाटी धूव पूत काजार जाल्यांत जावनात थोडी जावचार आसात. हो काळ डिसेंबर असो जानेवारी असो जायतीं इन्विटेशनां म्हज्या रुमार इतली येवन पडल्यात. पूण इतलेंच मागचें त्या इन्विटेशनाचेर आशिर्वाद घालचें आनी म्हणचें तें इन्विटेशन कितलें सोबीत आगी कितलें दट्ट आसा गी कितलें कावर घाला गी तितलें तें दट्ट काजार जावं दी तितलें सुबीत तांचें काजारी जिवीत जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. तर बाबा भयणीनो आपोड जेजू म्हाका आपोड. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. तुमच्या हृदयाचेर हात तुमी दवरा. तुमच्या कुटुंबांत आसलें एक उणेंपण जेजू मुखार उडास करा. हांगा ते कंतार गायता आसतना तुमी जाल्यार गावयेत या तुमी जाल्यार मागण्या रुपी ह्या वेळार ह्या कंतार गायतना जेजू मुखार तुमच्या कुटुंबांत जाल्लें तें आसचें तें उणेंपण या म्हजें तें आसचें उणेंपण म्हज्या बायलें तें जावंक पुरो म्हज्या घोवातें जावंक पुरो म्हज्या भुरग्यां तें जावंक पुरो या म्हज्या शेजाऱ्यांत म्हाका मेळचें या जावंक पुरो म्हज्याच भावा भयणींत म्हाका मेळची ती इजा या हांव जावन तांकां दिता ती इजा. सगळें जेजू मुखार हाडा. सुम्या तूं पवित्र कर. सुम्या तूं बरें कर. सुम्या बेसांव दी कृपा दी म्हणून आपोड जेजू गूण कर जेजू म्हणून आमचें हर एकल्याचें मागणें जावं दी. आपोड जेजू या कुटुंबाच्या सर आसले आमच्या भावा भयणी जेजू सगळी पिडा शिडा मोची आपोड जेजू म्हाका
आपोळ आमोळीच्या रक्तान म्हाका तूं तेला जेजू म्हाका गोठ सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा तुका बावडताना पडले कस्तलेक तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयाक पळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेसू तुझ्या कांदी जेजू म्हज्या मागण्या कांडी जेजू मागण्या गुणांतुनी कृपेची सरच्या कुचीने मोच्या सोमिया सदां सुवाळोनी कृपेची जर तुमान मोच्या सोमिया सदां सुवाळोनी आमचो जेजू जेजू म्हाका आपोळ आरोलीच्या रक्तान म्हाका तूं केला जेजू म्हाका गोड कर सगळी पिडा शिडा तुजी तूं निभा आपोळ जेजू म्हाका आपोळ आमोळीच्या रक्तान म्हाका तूं केला जेजू म्हाका गोड सगळी पिडा शिडा तुजी तूं निभा Praise the Lord. Praise the Lord. बाबा बहिणीनो एका गावांत पिडा ना खंय त्या एका गावांत पिडा ना सुमार जाण आसा त्या गावांत चिंत्या 1000 2000 लोक आसा जाल्यार त्या 2000 लोकांक पिडा ना तितले म्हणटाना अरे पिडा ना म्हळ्यार तांकां बोशा ते नितळ उदक पियेतात आसतले नितळ निर्मळ खाण सेवतात आसतले जाय जंय या जावं पुरो एक्सरसाइज व्यायाम करतात जाय जंय ते पळयतना नितळ उदक ना जेवण कशें जेवतात ते नितळ उदक म्हळ्यार परिसरी बरो आसा पूण तितलें नितळाय म्हणलें ना पूण कितें जावं दी अरे पूण हांकां पिडा कशी ना म्हणून थोड्यांनी सोदून काडलें तांकां कळून आयलें की तांचो संबंद बरो आसलो तांचो बांद कुटुंबांत जावं दी शेजारा जावं दी वाठारांत जावं दी तो बांद बरो आसलो हें बरें जालें आमी बरो जालो आनी देवानी म्हाका बरें केलें कित्याक ताणें म्हाका हिंड दिला तो हिंड हांवें बरो करून पळयलो देखून हांव म्हणटा आमकांय साबयो दिल्यात पेद्रूक मात साबयो दिवनात आमकांय दिल्यात बाबा भयणीनो उतार तोंड उक्तें कर पेद्रू लागीं म्हळें जेजून पडट्यान सांगून जाता तुकाय साबयो दिता तुकाय साबयो दिता तुकाय साबयो जाता 100 फावटी सांगून जायना एकल्याक तोंड उक्तें करून सांगला पूण म्हाकाय खुटा म्हणलें बांदूंक एक साबयो दिल्यात मास्टर की म्हजे कडेन आसा तें उक्तें करूं बंद करूंक म्हाका सोडुल्लें बाबा भयणीनो तो बांद बरें करूंक एक मॅट मुखार म्हाका हांगा तो सांगूंक सुलाभ आनी सकयल बसल्यांक आयकूंक सुलाभ
पूण तुका आनी म्हाका भायर मेटां काडूंक कश्ट त्या दळाक जेजूक आमी व्हरया, जेजूक आमी व्हरया. तुमकां एक घडीत हांव दितां. पोरूस जाल्लें सोनवाराचो दीस, हांव सांजेर 4:30 वरार पाक्षिकेरे मीस भेटयतां. मीस भेटयतना म्हाका एक फोन कॉल आयलें. फादर थंयसर तो एकलो व्यक्ती काल खंडापाटे उपात्र दिता. फादर का जालें म्हणून ना, ती केस घालता ही केस घालता म्हणटा. का जालें दया करून म्हाका फादर. उंडो आनी वायन मिसा वेळार हांव भेटयतना फकत बडी त्या व्यक्तीचो उडास हांवें त्या व्यक्तीक कळोवंक ना. पूण कोणें म्हाका फोन केलें तें मागणें म्हाका उडास आयलें. इतलेंच म्हणलें सुम्या जें कोणें म्हाका फोन केलें त्या व्यक्तीक समर्पण दिता. तुजें थंय असाध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हाका पळया चड वेळ ना. तो उंडो उखलोवन थोडी सेकुंडां मात्र हांव उतरां उलयतना हांवें आनी मागणें करूंक कश्ट, कित्याक उतरां घुसपडटात. देखून उतार सांगतना ओ जावन आसा उंडो, ई जावन आसा वायन, ताचें रगत म्हणटाना मागीर खाली मोतीन उपरांत चिंतलें सुम्या आका तुजें त्यात व्यक्तीचें फोन. फादर तो व्यक्ती केस घालतो म्हणलो आमच्या घरा येवन बॉक्साने मागी लागलो. फादर ते घरा येवन बॉक्साने मागी लागलो. म्हजी चूक जाली. आमी बऱ्यांची येवया मोगांची येवया खंयचो एकाच चाटनाका येदोळ पर्यंत केल्ल्या म्हाका बक्षिया. हांकारी मनीस अर्दे उकोलून जर सोल्लो मनीस तर येवन बॉक्साने मागता जाल्यार खंय तांणी छाती वाडली भावा भयणीनो. म्हाका सांगा तुमी कोणें ताका आपडलो? फादर राहुल आनी खंडीत न्हय. कोणें आपडलो? हां कित्याक मागण्या रुपी ताका आमी हाडलें. देखून कितेंय उणें जाल्यार कुटुंबांत मागण्या रुपी ताका व्हरा जेजूक. इन्विटेशन दिया. इन्विटेशन दिल्यार मात्र आमी येता, ना जाल्यार आमी म्हणटा ताणें आपोवना साहेब हांव येना. ही ऑर शी हॅज नॉट कॉल्ड मी सो आय कॅनॉट गो. हें इन्विटेशन दिया. जेजूक आमंत्रण करा. तो काजारा वेळार काना शहरांत अजाप जाल्लें ताका आमंत्रण पत्र आशिल्लें, इन्विटेशन आशिल्लें, देखून तो गेल्लो. काजाराक येताना काले उणें पडल्यार कोणें पळोवचें? कुटुंबाच्या ह्या सांद्यांनी, कुटुंबाच्या ह्या घरच्या सांद्यांनी पयलें पळोवचें. हळे थंय हें उणें जालां हें उणें. पूण हांगा कोणें पळयल्लें? सैऱ्यांनी. हांगा कोणें पळयल्लें? सैऱ्यांनी. जेजू एक सैरो जावन आयला मोरी माय आनी तें कोणें पळयलें? मोरयेन. घरा उणें पडल्या वेळार पळोवचें कोणें? एका स्त्रियेन. कितलो अपुरबायचो पवित्र पुस्तक आमचो पळया. आनी कितें मोरयेन पळयलें? तिणें आंकार दाखयलो गे हांव आवय देवाची आवय हांव तो जाप करता म्हणलें गे ना, ताच्या लागीं वसा. मोरयेन उणेंपण पळयलें, हांगा हाडिल्लें, हांगा हाडलें तें बरोवन तुज्या मापान जालें बाबा भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. केदाळ जेजू अजाप करता तें बरोवन तुज्या मापान जाता. एक काना शहरांत वायन उरलो वायन उरलो. मांडे इतले उरले म्हणटा पवित्र पुस्तक. मात न्हय 5,000 लोकांक जेवण वाडटाना 12 दाली भरली. 5,000 लोकांक वाडोनी 12 दाली भरली म्हणटा. म्हळ्यार बरोवन तुमच्या मापान जेजूचें अजाप. पूण इतलेंच की हांवें जेजू मुखार येजय, जेजू मुखार हांवें म्हाका समर्पी जाय आनी हांवें म्हजें कुटाम जेजू मुखार हाडी जाय. दुसरी शॉर्टकट मेथड ना. आनी दाखलो दिवचो जाल्यार आमचे उपादेश कितले? 10 उपादेशांत 3 उपादेश मात्र देवाक. 3 उपादेश मात्र देवाक. 7 पेल्याक. 7 पेल्याक. हायेस्ट पेल्याक. तर बाबा भयणीनो म्हजो पेलो म्हाका पयलो मादर तेरेसा म्हणाली हांव हांगा इगर्जेक येता, ह्या जेजू मुखार येता, पळय एवकारिस्ता मुखार येता, ह्या एवकारिस्ता हांव भेटयता. तातूंत हांव म्हाका सकत मेळटा सकत भायर काम करूंक. भायर काम केल्यार म्हाका मजुरी मेळटा. पूण देवाच्या इगर्जेंत ह्या देवाच्या संस्थांत इस्कॉलांत काम केल्यार म्हाका आनी तुका बेसांवां मेळटात. दिसानातलो व्यक्ती दिसानातली सकत तुका दिता. दोळ्यांक दिसानातलो व्यक्ती तुका आनी म्हाका जेजू दिसाना. पूण ती दिसानातली सकत दिसानातली कृपा तुका आनी म्हाका दिता. तर बाबा भयणीनो कित्याक गळाय क्रिसमस लागीं आयलो. आमचें आचरण वर्सान वर्स जाता. पूण जेजू म्हज्या घरा आयला लागीं. म्हाका कितले दाखले कळयतात क्रिसमसा दिसा मीस जावन घरा वचून मारन पडिल्ले आसात. आनी आमी म्हणटा
आमी क्रिस्ती परजा क्रिसमस जावन घरा वचून वांटे फांटे जाल्ले आसात. क्रिसमस मिसा वचून भायर येवन ह्या जागा सांगात झगडले आसात. भावा भयणीनो, वेळ उतारला. परिस्थिती आतांची आनी आमच्या भारताची मस्त बिगाडल्या. सिटीजनशीप आज तांकां फाल्यां तुका आनी म्हाका. हांव भारत असो न्ही म्हळ्यार आमी काले कशें खंय वयचें सांगा. जाता की कांय करूं, पूण जेजू जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें राष्ट्र सांगलें म्हळ्यार आमकां बरो राष्ट्र जायचें जाल्यार आमकां बरो राज्य जाय. जाल्यार बरी समुदाय जाय. जायचे जाल्यार म्हाका बरें कुटाम जाय. जायचे जाल्यार हांवें बरो जावंक जाय. पोरयेक हांवें टॉक आयकल्लो. त्या टॉकांत आयरीन रेबेल्लो कुलशेकरची तिणें दिल्लो आमच्या भुरग्याच्या PTA मिटिंगा वेळार. तें म्हाका भोव रुसलें. घरा येवन भुरगें मम्मी लागीं म्हणटा, मम्मी म्हाका आज एक फिल्माक वचोंक आसा, देखून म्हाका 500 रुपया दिताय गी. जायत पुता. डॅडी गोत्तू ना. मम्मी लागीं पूत गेलो मम्मी लागीं. मम्मीन काले गेलें डॅडीच्या पर्सांतले 500 रुपया काडून पुता दिले. पुता बारी खुशी. पूण पुती बरो भुरगो, तो बरो तरणाटो. ताणें काले गेलें भायर गेलो 300 रुपया करशिले, 200 रुपया घरा पाटी हाडले. आनी मम्मी लागीं म्हणालो, मम्मी हांवें 300 करशिले, 200 तुका पावले. मम्मी म्हणाली, ते तुका आतां सांगीत, डॅडा सांगा नाका. डो नॉट टेल युअर डॅड. उगत राव. हे 200 रुपया काले बाबा भयणीनो. लॉन्स कांय जायना पुता. 200 रुपया दवर. ताणें सत्तानान दिले. कांय जायना. डॅडीक मात्र सांगा नाका. हे लॉन्स. तर ल्हान आसतना भुरगो लॉन्स म्हणून शिकता जाल्यार फाल्यां तो सरकारी कामां वचा जाल्यार कालें जायत. तुमीच जाप दिया ताका. ल्हान आसलेल्या भुरग्याक आमी ट्रेनिंग करतना वोंकड्या वाटेन व्हेलें जाल्यार तो फाल्यां सकाळीं कालें जायत. सावथ आफ्रिकांत आमी आयकलां किंबर्ली म्हणून. तातूंत एक त्या किंबर्ली म्हळ्यार जाग्यार जायते वज्र डायमंड उत्पन्न जाता. उत्पन्न म्हळ्यार थंयसर सोदून काडटात. उदकांत गी कोणोन गी तशें सोदून काडटा जायते डायमंड. पूण तितले माफिया चलता थंय. माफिया आसा. माफिया कशें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक किडनॅप करचें, तांच्या हातान बंदूक दिवची आनी तांचें ब्रेन वॉश करचें. कित्याक खंयच्या भुरग्याक 7 वर्सां पयलें तुमी ट्रेनिंग करतात त्या भुरग्याचें शास्त्री तशेंच वाडटा. त्या भुरग्याची साली तशेंच वाडटा. देखून सुरवेची 7 वर्सां या 8 वर्सां एका भुरग्याच्या जिवितांत एका आवय बापायचो या वडिलांचो शिक्षकांचो ह्या जागांचो पात्र भोव श्रेश्ठ, व्हेरी पावरफूल. ह्या वखदाक खंय तांकां वोंकडें मेळ्ळें, ती गाडी वोंकडी गेली. मागीर ती वोंकडी गेल्ली गाडी सांबाळली जाल्यार 6 जाणांचो मागीर उपकार या कितें आज जायचें पडटा. आनी अशें ह्या भुरग्याक सावथ आफ्रिका भुरग्यांत इतलें अशें ब्रेन वॉश करून घान दिता की तो भुरगो ताच्या बापायक लागाड काडूंक फाटीं सराना. आनी हें तुमकां भोव अपुर्बान कळटलें की ब्लड डायमंड म्हणून एक इंग्लिशांत एक चलनचित्र आसा. जावंक पुते एक पिंतूर तांणी काडला, पूण तातूंत मस्त 7-8 आपूण आसा बाबा भयणीनो. सगळें उक्तेंत आसलें दाखोवंक जायना, पूण इल्लें ताची सावळी आमकां दाखोवंक जाता. तर आज म्हज्या कुटुंबांनी देवान म्हाका एक काणीक जावन एक घोव, एक बायल, एक घर, एक भुरगें म्हाका दिलां. पूण आज जालां कालें पेटो आनी माजरां भितर मनीस भायर. जावं पुरो पेट्याक मोल चड. म्हाका बेजार जावचें आमच्या इंस्टाग्रामार, फेसबुकार, पेपरांनी पोर एका पेपरार काणे आयिल्ले पेटो. ताच्या पयलें चिरस्मरणी श्रद्धांजली पेट्याक खंय म्हणया गी सांगा म्हाका. घर बेजमेंता गेल्लो. घरा आदमेंत जालें मू तिका टेन्शन पेट्याच्या गुडाची बेजमेंत गरजे म्हणून हांवें थंय मिसर भायर आपोवन गेल्या.
घर हांगा गूड थंय हांवें चिंतलें बोशा कांय एमर्जन्सी आसतालें तें कांय करीत आसतलें म्हणून हांवें आदमेन तांगें धांवलो थंय येताना कळलें येदो व्हडलो डॉबरमॅन भितर बसला तो आदमेच्यान गुर्र गय म्हाका हांवें गालिजेत पडलें कित्याक हिका कितलें सांगल्यार समजना पेट्या गेलो मुजो पेटो म्हाका गालीज येता म्हणून देवा घर फाल्यां सकाळीं जेवंक घालतना खावंक घालतना घास काडना जाल्यार पुरो हिका बाबा भयणीनो ह्या मनशा जिवीत खंयच्या म्हज्या भावा भयणीक हांवें बरें करीत आसलें तांकां पयस मागीर उपरांत घरा म्हजी माय आसा मायक 12 जाणां भुरगीं कोणेंत ना पळोवंक मरना वेळार मागीर कोलो डांबर हाटा पळयचे विगाराच्या कॅबिनांत बँड करी जायगी फादर माले पटाके हाडी जायगी परमनंट पोंड करी जायगी वोल्ट करी जायगी 10 फीट करी जायगी 15 फीट करी जायगी त्या घरा कुंगारून गेल्या मायन म्हणचे फादर दायकन बसा फादर एक 15 मिनटां म्हणी उलया म्हळ्यार तेन्ना हांवें चिंतलें हांव उलयतां प्रॉब्लेम ना पूण म्हणचें कोणूच उलयना फादर 12 जाणां एकल्याक उलोवंक हांव टायम ना पुरा बिजी जाल्या ओनी आज माय पोरणी कोली जाल्या हांव तरणी कोली फाल्यां ही तरणी कोली पोरणी जाता म्हाकाय तो वेळ मेळटा फाल्यां आज न्ही फाल्यां खंडीत मेळटा तें कितें दिलां तें मेळटात खंय वसान जें बरें केलां तें बरें जें पाड जालां पाड मेळचें नाका म्हाका एक अवकाश देवान म्हाका दिला बरें करूंक प्रयत्न करया जिणेंत हांव कश्टांत कश्टांत येयल्यान येया वजन भोगतले जाल्यान येया हांव तुमकां विशय दितलो हें खंतार गायतना आमी हर एक दिंबी घालया भावा भयणीनो समर्पण करा जेजू मुखार जेजू मुखार सगळें तुमचें समर्पण करा आसा तशें कुटाम तुमी जेजू मुखार हाडा आनी इतलेंच म्हाका जेजू म्हजें कुटाम तुज्या कुटुंबा सारकें पवित्र कर तुज्या कुटुंबा सारकें पवित्र कर आशिर्वादीत कर जिणेंत कश्टांतना सोम्याचो उडास काडटा जेजू मुखार हाडा कश्टाचे हांव नियेता दासो आयकता कश्टांतल्यान येया अजून ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां म्हाका विशय दिता मोगाच्या गोपान कश्टांतल्यान येया कश्टांतल्यान येया अजून ते म्हाका दिया दितलो विशय तुमकां मोगाच्या गोपान एक मिनट तुमकां हांव दिता आमच्या भारत देशा पासून खंय 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 गलाटो चलतेत आसा जायते विद्यार्थी बली जावन आसात आमचो घरचो यजमान ह्या घरची यजमानी गांवांत परगांवांत काम करतात तरी तांचें काम कश्टाचें आसा तांकां आमी समर्पण करया म्हजो पूत शिकला पूण शिकलें तें काम ना काम मेळ्ळां जाल्यार सांबाळना सांबाळ मेळ्ळा जाल्यार कश्ट आसा ताका उरयना वायट इश्टागात वायट संवय पयसो जोडलो विबाडटा देर इज नो सेविंग्स वॉट्सोएवर कांयच ना सगळें जेजू मुखार हाडा आनी जेजूचें बेसांव आमी घेवंक आमी तयार जावया गावया गीत येद्या वडा साक्रामेंता येद्या वडा साक्रामेंता सष्टांगावान करूया मुरविल्या रूपा मोका नव्यो प्रीती आदया सैवान वेच्या उस्तुतीशा नवाताची मोतया जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा
एका साळ्यान बसिता लोकारो मनशा स्पिरिता समन समी ना घडटा प्रार्थुया ये देवा विचित सक्रामेंताका तुझ्या कसा सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. उभी राहूया मिसाच्या प्रवेश करूया. Joel Anthony D'Souza, San Lawrence Wado, Irene D'Souza, Nichadar Wado, Javita Vijay D'Souza, Sandan Poilo Wado, Dainin D'Souza, Antan Poilo Wado, आणि अनिल कुयलो बज्जोडी त्याच्या इराच्या बसत गच्चलमा मिसिता राजेश डिसोजा सन जुजे वडो सिल्वी लॉरेन्स कुयलो नित्यादर वडो गच्चलमा बसत हिलारी डिसोजा सन लॉरेन्स वडो लॅन्सी डिसोजा अंतन पहिलो वडो विक्टोरिया क्रास्ता होली क्रॉस वडो जयसिंता डिसोजा लॉरेन्स वडो यस देवादीन आल्बर्ट and थॉमस रोजारियो नित्यादर वडो देवादीन फिलिप डिसोजा संतन दुसरा वडन देवादीन विल्फ्रेड फेरावो तोकुर देवांच्या आत्म्याक शांती दिवन म्हणून मागया सांगतास आमच्याय गरजांक वसत ह्या मिसाळ आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय बाबा भयणीनो किर्तनकार म्हणटा, सुम्या तें आसा म्हजें अदृश्ट, सुम्या तें आसा म्हजें अदृश्ट. आमी थोडे फावटी म्हणचे आसा ती अदृश्ट ओन फादर, शी इज लकी, ही इज लकी, तो लकी, ताचें घर लकी, ताचें काम लकी. खंयचें लकी जायचें जाल्यार जेजू सांगाता मात्र. जर तर म्हाका बरें जाय, हांव जेजू पळोवता, जेजू लागीं वेता, सुम्या आज म्हज्या काळजाचो तुका हांव रायकन पळयता आनी हांव म्हणटा साकोन पळया सुमे कितलो स्वादीक गोड, साकोन पळया सुमे कितलो स्वादीक गोड. जर तर सांपावलाक विचारलें जाल्यार तुका कशें बळ मेळटा. तो म्हणटा फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 13वी ओळ, चॅप्टर 4 वर्स 13, म्हाका बळ दितेल्या देवा सोवे हांव सर्व संगती करूंक शकता. आय कॅन डू ऑल थिंग्स इन हिम द वन हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हाका बळ दितेल्या देवा सोवे सर्व संगती करूंक शकता. हें बळ आपणाव्या आनी आमी म्हणया आय एम लकी, हांव एक अदृश्टवंत कित्याक आज जेजू म्हजे थंय आयला. आनी थोड्याच वेळान हो जेजू तुज्या आनी म्हजे थंय येता. ह्या जेजू सांबाळया. इगर्जेच्या आल्तार येतावन घरच्या आल्तारी करया, घरच्या आल्तार येतावन भायर समाजाची सेवेची आल्तार आसा त्या आल्तारेक आमी व्हरया. तर बाबा भयणीनो कित्याक गळाय जेजूक आमचें रायकन पळोवया, आमचें उणेपण ओळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पाकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसो बागी वंशदांस हांव पार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात, प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत, सोम्या काकूत, Krista काकूत, Krista काकूत, सोमिया काकूत, सोम्या काकूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागेन आंतोनी कर्या पावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतान आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राज वत चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, संगता मेळोन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण हांव सांगता. जाकोबाच्या पुतांनो संगता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा तुजे भाव तुका वाकणटले, तुज्या दुस्मनांच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले. जुदा एक शिवाचें पील, शिकारी मारून तूं फाटीं आयलाय. म्हज्या पुता पारत करून तो बसला एका शिवा बरी आनी एका शिविणी परी रायाळ दांडो जुदातावन पयस वसोना. आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी, ताजो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विदेय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताज्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती. देवा नितीवन फैसल्याचें देणे तुज्या रायाक पाटय. रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परचेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल चलोवन व्हरूं. ताज्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. गुड्या दोंगरांनी नटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत न्यायनितीक सरी जावन सुबावपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक न्हीद कन्न दिवं
गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन करूं. सद्या दिसांनी नीत विस्तरतली आणि उदंड शांती ससनाक वसतली. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय. महोनताची सणवाय सर्व संगती पदवेन तोंडायन तूं मांडून हाडताय. ये आणि सदाची वाट आमकां दाखय. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोबत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू ख्रिस्ताची वंशवाळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापय, इजाक जाकोब असो, आणि जाकोब जुद असो आणि ताज्या भावांसो बापय. जुद फेरस असो आणि जरसो बापय. फेरस एस्रोन असो आणि एस्रोन आराम असो बापय. आराम अभिनदाब असो आणि अभिनदाब नहासोन असो आणि नहासोन सलमोन असो बापय. सलमोन हाज असो बापय. अबोज ओदेब असो बापय. ओवेद येस असो आणि येसे दावीद राय असो बापय. दावीद सलमो असो बापय. सलमो रेहबम असो. रेहबम अबिया असो आणि अबिया असं असो बापय. असा योसफात असो. योसफात योराम असो आणि योराम ओसी असो बापय. ओसिया योताम असो. योताम आकाज असो आणि आकाज इजकिया असो बापय. इजकिया मानस असो. मानसे आमस असो आणि आमोस योसिया असो बापय. योसिया योकोनिया असो आणि ताज्या भावांसो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करन वेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत योकोनिया शहालतेल असो आणि शहालतेल हेरोबाबेल असो बापय. हेरोबाबेल अबियाद असो आणि अबियाद एलेकाम असो आणि एलेकाम आजर असो बापय. आजोरो सदक असो आणि सदोको आकिम असो आणि आकिम एलियाद असो बापय. एलियाद एलिझर असो आणि एलिझर मातान असो आणि मातान जाकोब असो बापय. जाकोब जुज असो बापय. जुजेची पतीन मरी आणि मरी तावन जल्मल्लो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सोर मेजून अब्रामा तावन दाविदा पर्यान 14 तकल्यो. दाविदा तावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यान 14 तकल्यो आणि बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्त पर्यान 14 तकल्यो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका मिळता. सर्वसांचे मंगळ बाबा, काणीक साळून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बाबा, घालतो तांचे तुझे बेसा. कितें सा आमचे करसो सारा, आसास कितें तुवेंच दिलें. भेटयता आमकां ह्या बलिदाना, तुवें दिल्ल्या सगळ्या नेण्यासो. सांचे मंगळ बापा, काणीक साळ तुका पिता. आनंद तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचे तुझे बेसा. म्हज्या भावा भयणीनो, भशेन तुमचें बलिदान पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि नेहमी आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदारात सेवेत मानून घेऊन. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, बागीवन आंतोनाच्या ह्या नव्याना दिसा खुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकनता.
आणि आमकांच आणि आमचे सर तुका समर्पण दिता हे आमचे समर्पण तू स्वीकार कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सभा असो. आमची काळजा उबारूया आम्ही सर्वेस्पराकय उबरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या हा फायद्यासो भाग्योन अंतून तुझ्या भक्ताच्या मानाक हो नवेन संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक तू फावो करताय ताचे पुण्याहून जिवीत आमकां धैर्य दिता ताचे शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तू सांबाळताय देखून आता देवदूत आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझे कीर्तन करतो. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पोर सदानी संसार तुझ्या वैभवात तुझ्या वैभवात सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे बाबा बहिणीनो जेजूक लागशिली आणि मोगाची घडी ही देखून ह्या मोगाच्या घडये वेळार सर तुमची कुटुंबां आतां भेटोव्या भेटोवन ती जेजू पवित्र करून दी बदलून दी अजापा रुपी धाडून दी म्हणून आमी सांगता ही भेटोवणी करया. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो तूं अदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकाचे बोक्साणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेज मनशां पासत हें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करा. Bawarta sogot pergatuya Jisu melo Jisu jiwan sara Jisu navya etokyo Jisu melo Jisu jiwan sara Jisu navya etokyo बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिवीत सोडून ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या भगन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा
आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगान सांभाळ. पुन्हा जिवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवन जुजे तिजो पती भगवन धर्मदूत भगवन आंतोन आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu orbi, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tem povi tot mea et pona, să podue dar bapa, să vândân, ani voi bautuca, să snacea să sna. Amen, amen, amen. जेजून आमकां शिकयला तें मागणें आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. सोबे आसो. मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची ताकद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची ताकद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरयकी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फावो ना. म्हज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांग. Jesus.
Chiho Moso Mogan Puja Sota Isunya Parzamucha Rato Nasa Ira Pucha Evegi Jisuraya स्वागत करता तुका जशी हाता केळची बिणे मधुरा फुटता तसे सगळे जीवन माचे भगवी तुझी भयता Parzamucha Yamko Asa Tera Tucha Ebegi Jisuraya Swagat Karta Tuka प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तो आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता ते सगळे सत आमच्या जिणेन मानून घेव आनी प्रिती मोगाच्या कडण्यांनी ते पाळूंक आमकां कृपा दी म्हणून भाग्यवन आंतोनाच्या नव्याना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इतर सागी तुका अचापा आपले मरण सुखान भरा नेवसादाच्या नावान पळता ओडे पिडे ओरे सता पिड्या संकेतो बनयता अंगां कांगां बेऱ्या पावता कितें सळ्या दातो दिता ल्हाना ओडा बसोन घेता. म्हज्या काळजांत हांव तुका नमान केसांत कांतोनी 1000 कोटी तुका नमान. तूं जावन आसा विसर पलंगण देव कृपेचे जेजवान तुझे थंय तुज्या सदती बापा सांप्रांत कसो कालतो आनी अजाचो पूस तूं बागी जावन आसाय उगडास कवळ्याच्या पश्चात आपल्या वस्त्रांत कवळो लागल्या कोळस कुंकुम आनी भुसवण तुवें खार करूंक नाय म्हूण उदास कर. तूं कृपेन ग्रेस आनी जेजोबाल कसो वाड बसली जाल्ल्या निमती ती पतीने काण घेवन आनी तुजे मार्फत पळसांवचें नामून खंडीत जावन आसा तुजो आदार हांव सोदतां. हे संतांतोनी ताचे पश्चात आसा गरजेवंताच्या म्हाका तुजी कुमोस जाय गरजा या उपकाराची. आमच्या गरजा बसत मौनपणे,                                                                                                                 प्रार्थूया.
बशा हांगासर बरोवन गेल्ल्या पेसां खातीर प्रत्येक जाण मागया. रेश्मा कस्तलिनो एका स्त्रियेचो PET स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक संतान कडेन फसत जेजू कडेन विनंती कर मागया. ती हांगासर आसा. जेजू तिका संपूर्ण आपूण गुण करून दी म्हणून प्रत्येक जाण आमी मागया. म्हज्या पुताक सैरीक मेळचें कर म्हणून बरी सैरीक फावत उपकार मागला. बेगीनच जावंक एक कार्य बऱ्यान शांती समाधानान जायशें कर जेजू. न्युमोनिया जावन आस्पत्रेंत आसच्या म्हज्या दुवेक बरी भलायकी मेळच्या पासत बॉम्बेंत आसा. अर्गां दिल्यान PG हॉस्टेलाक कूक मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिल्यान म्हज्या हृदयाची दूख गूण जाल्ल्या पासत हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. स्वादीक जेजू म्हज्या पुताची सोरायसिस पिडा आपूण संपूर्ण गुण कर म्हूण हांव उपकार मागता. त्याच परी मोगाळा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आनी उजवाडान बरें आनी काळोखान आशिल्ल्यांक सुटका दी. संतांच्या मजतीन एक बरें घर फावूक जावंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक कंत बेजाराय पयसो सोंग भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा पासत म्हाका उपकार मागला. एकल्या ताच्या कामाक भद्रती मेळोवंक पांयाची फडाफोड गुण जावंक घरांत शांती समाधान मेळच्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर अर्गां दिल्यांत म्हजे स्कॅन आनी एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत काळजांत हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमच्या शेजारी आसून आमकां नाका एकलो ताचें मन परिवर्तन जावंक आनी आमचो संबंदाचो बऱ्या जावच्या पासत एकल्याची विजा पासत जावची इंटरव्यू यशस्वी जावंक सेबॅस्टियन म्हणल्यार बरी भलायकी मेळोवंक ताच्या दुयेक बरी सैरीक मेळोवंक अर्गां दिल्यान म्हाका उपकार मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिल्यान म्हज्या भुरग्याची शेळ कोंकली संपूर्ण गुण जाल्ल्या पासत अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सणाक बरी भलायकी मेळच्या पासत आमी मागया. त्याच परी संतान कडेन विनंती कर म्हज्या पांयांक हाताक बॉल दी म्हणून एकल्यान उपकार मागला. एका स्त्रियेक हृदयान कठीण दूख आसा. ECG एक्सरे स्कॅन केल्या डॉक्टरा फुडार मेळना. तिका बरी भलायकी मेळच्या पासत मागया. त्याच परी अर्गां दिल्यान एग्जाम पास जावन काम परमनंट जाल्ल्या खातीर संतान कांत समिया जेजूक अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एका चुरका भुरग्याक दुश्ट शक्तीच्या प्रभावांत समस्येन ताका सुटका मेळोवंक अर्गां दिल्यान प्रत्येक उपकार मेळ्ळ्या खातीर काळजांत अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एका भुरग्यान त्या दिसांनी एग्जाम बरोवन ताका बरे पर्संटेज मार्क्स मेळोवंक अर्गां दिल्यान म्हाका मेळोवंक आशिल्ले पयशे बऱ्यान म्हाका फाटीं मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एका कुटुंबान शांती समाधान मेळच्या पासत म्हाका मारेकार पिडे वरवीं धान्य देवान राखल्या पासत हांव काळजांत हजार हजार अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सियोन गॉडफ्री रॉड्रिगस कारवार त्या भुरग्याक उलोवंक जावच्या खातीर 2 वर्सां भुरगो उलयना ताका उलोवंक जावच्या पासत जेजू लागीं मागया. कारवार ताणें फोन केल्लें. त्याच परी म्हज्या भयणीन म्हाका कामाक हात सोडला. ताका थायरॉयड करूंक ताका तें काम मुंदरसून ताका मतीक समाधान मेळच्या पासत भुरग्यांचे मागणें आनी तेच मतीक उजवाड मेळोवन एकल्याचें लायसन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड. एकलो मस्तू तेंपातां किडनीच्या समस्येन व्हडलो आसा ताका सुटका मेळोवंक 2 जाणांचे BP नॉर्मल जावंक तेगा भुरग्यांचे देणे 2 डायबिटीस नॉर्मल जावंक तेगांचे कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक म्हज्या कामांत आशिल्ले समस्या बेगीन नपयत जावंक म्हजे थायरॉयड गुण जावंक घरांत तेर्साचें वातावरण शांती समें वातावरण येवंक 4.5 वर्सांचो भुरगो शीत जेविना शीत जावच्या पासत संतान मागया. म्हजो पांय कठीण दूख आसा तो गुण जावच्या पासत अर्गां दिल्या. म्हज्या भावाक बरें काम मेळच्या पासत हांगासर मागलें. ताणें चिंतलें काम बऱ्या तरान ताका मेळ्ळां. फावत सांबाळ्ळी ताका दिल्या. धन्य देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळा बापा ह्या 2 भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान मोत बुद्दोन काय जाणवाय दी. ताणें शिकिल्लें समजचें तांचे मतीन उराशें कर. आमकां कठीण अन्याय अनीत केल्या. स्वादीक जेजू तुमचो आमकां सत उगडापें जावन न्यायनीत मेळाशी कर. एकल्याक कॅनडा वचूंक फावो जावंक त्या जाणांक शुगर नॉर्मल जावं एकल्याक साबार काळतां आसची कोंकली गुण जावच्या पासत जेनिफर आनी एंटनी लोबो तांचे जल्मल्ल्या भुरग्याक अचानक मरण पावलें. तांचें दूख सोसूंक तांकां देव बॉळ दिवन म्हणून मागया. त्याच परी फेबियोला डायसा बरें काम मेळोवन सैरीक मेळच्या पासत दोळ्यांची समस्या गुण जावं जविटा बरोबर शिकोवंक बरी गिन्यान मोत मेळोवंक मॅकलिना दुबय बरें काम मेळच्या विवेका बरी भलायकी
बेबी वेल्सिया 4 महिने जाले समा उलोवंक जायना, 4 वर्सां जालीं समा उलोवंक जायना, ताका सुडाळ उलोवंक जावच्या बसत उपकार मागला. एक समस्या बऱ्यान इत्याद जायशें कर म्हणून सुम्या जेजू लागीं उपकार मागला. मोगळा जेजू म्हज्या डॅडी आनी मम्मीचे कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर नॉर्मल कर. खाजराचें सगळें कार्य बऱ्या तरेन जायशें कर जेजू. अर्गानिल्यान एकल्याचे BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या बसत अर्गानिल्यान प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या न्हवऱ्याक वायट इश्टागान दिल्लें पयस सरून आनी आमलपेणें सोडच्या बसत अर्गानिल्यान कॅनडा तावन आश्विनाचें काम परमनंट जाल्ल्या बसत धन्य देवाक अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव काम नासतना 4 म्हयने हांव घरांत आसा. बूक केल्लें कार्य हाताक मेळना, मस्त देदेस्वर जाला. धन्य देवा मुखार म्हज्या आनी एक अनवरांतले म्हाका राखून वरच्या बसत म्हाका म्हूण उपकार मागला घालपाक हांव. आनी एका काजारी जोड्या मध्ये असलो मनस्ताप समज हांव अर्गान दिल्यान केविनाक बेंगलोर बरें काम मेळ्ळ्या पासत हांवें मागलें ताका काम मेळ्ळ्या देवाक अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी व्हडली माय ICUंत आसा, तिणें बेगीनच गूण जावच्या बसत. म्हज्या भावाक काम नासतना कश्ट जाता, फावट तें काम बेगीनच ताका मेळोवन ताच्या घरांत संदी समाधान मेळच्या बसत. म्हज्या भयणी धरलेलें घराचें काम बेगीनच पंथा पावच्या बसत आनी त्या भुरग्याक बरी सैरीक फळो जावंक अर्गान दिल्यान हाताची सर्जरी म्हजी बऱ्या तरेन जावन हात पयलींच्या बरींच हातान जाल्ल्याक धन्य देवाक हांव हजार अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुगळा समिया जेजू तेगांची शुगर BP नॉर्मल जावंक आमलपेडून जावं सुटका घरांत संदी समाधान मेळच्या बसत. एकल्याचे काजरचे कार्य बऱ्या तरेन जावच्या बसत. थंयसावन एकल्या जोड्याक वेगळा सरतावन पयस सरून म्हणजे मोतीक समाधान मेळोवंक अर्गान दिल्यांत शिरांच्या पिडेन सोलोवंक जायनातल्या वेळार संतान कडेन हांगासर मागलें. आतां म्हजी पिडा गूण जावन म्हाका सुडाळ सोलोवंक जाता. अर्गान होगळप तुका दिता. मेल्ड्रन लोबो तन्नीर बावी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या खातीची एलर्जी आनी करोज आनी पडुल्ले संपूर्ण गूण जाल्ल्याक हजार अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. पोरगांव जावची एक सर्जरी, एकल्याची सर्जरी बऱ्या तरेन जावं, एकल्या बरें काम मेळोवं, एकल्या पोरगांव विजा मेळोवंक, म्हज्या दुवे कंपनींतल्यान बैल्या गांवाक वचोंक विजा मेळोवंक, म्हज्या पुताक गॅस्ट्रल प्रॉब्लेम आसा ते गूण जावच्या बसत अर्गान दिल्यान एकल्यान. म्हज्या मम्मीक उस्माडे वरवीं श्वासकोशान मायल्ड इन्फेक्शन जावन ICUंत ऑक्सिजनार आसली, 4 दीस थंयसर आसली. शकटांनी आशा सांडल्यार आमी धन्य जेजू लागीं संतान मुखार मागलें. जेजून म्हज्या मांयक संपूर्ण तरान बरें केलां, म्हजें मागणें आयकलां. म्हजी मांय फाटी आयल्याक हजार अर्गान दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इस्रायला वचून पयशे बांदिल्ले ते फाटी मेळोवंक मेळच्या बसत. आमच्या चेडवाक भुरग्याक फिट्स आसा ते गूण जावच्या बसत. म्हजे मुखार काम करून म्हाका मेळोवंक 50 आनी 100 लाख रुपये दिनासतना एकलो झगडें घाता. ते पयशे ताचें मन परिवर्तन जावन ते पयशे म्हाका फाटी मेळच्याक. म्हज्या मम्मीच्या गर्भाकोशाचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या पासत अर्गान दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जाग्याचे NOC बेगीनच मेळोवंक, म्हाका येवंकाचे पयशे फाटी मेळोवंक, म्हाका आनी पत्नीक बरी भलायकी मेळोवंक संतान कडेन तेचा इगज मतेत हांव पयस गेल्लो. आमचो भाव आनी भयणी तांणी फाटी इगज मतेक येवच्या बसत आनी म्हजी पांयाची दूख गूण जावच्या बसत. 3 वर्सांचो भुरगो आस्पत नासलो, तो बरो जावन आयिल्ल्या बसत अर्गान दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव परगांव ताका काम नासतना बेगीन ताका काम मेळच्या बसत. म्हज्या धुवेक कार मेळाक ट्रान्सफर बेगीनच मेळच्या बसत अर्गान दिल्यान. म्हज्या मम्मीक मस्त तकली पडापड आसली, न्हीद येनातली. समार वखद केल्यार रावंक हांगासर हर एका मुंगळार आराधा 9 वेळार आमी मागलें. आतां ती तकली पडापड बरी जावन बरी न्हीद पडटा. अर्गान होगलाप तुका सुम्या जेजू एक भक्तीक काठी पडला. प्रेज द लॉर्ड. अर्गा म्हज्या पुताक घालपाक बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गान दिता. त्याच परी म्हज्या जाग्याचे आमच्या रजिस्ट्रेशनाचे सर अडकळी मस्त अडकळी आसल्यो, हांगासर मागलें ते सर अडकळी नीव रावन जाग्याचे रजिस्ट्रेशन पर जाल्ल्या खातीर अर्गान दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड. भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, बिझनेस बऱ्या तरेन जावं, जाग्या खातीर एक मनीस दुसऱ्या मतीक उजवाड ताका एकल्या मती उजवाड मेळोवंक, म्हाका विजींग प्रॉब्लेम आसा ते गूण जावं, दोगांक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स फायनान्सांतल्यान सोडोवंक, रुमाक बरें जण मेळोवंक, अक्रिस्तांव भाव जाणांचे 7 जाणां जावं, आमलपणांतल्यान सुटका चड जाल्लो सांबाळ बेगीनच मेळोवंक, सर कश्टांवरांतलें परिवर्तन जावंक, आमच्या घराक एक बड्याक जण मेळचे बऱ्या तरेन जण मेळोवंक रावंक. मागीर एकल्या अर्गान दिल्या म्हजो पती कठीण आमलपणाचो गुलाम जावन आसलो.
हांगा फाटल्या 5 म्हयन्यात हांव कळनासतना हांवें मागलें. आता 2 म्हयन्यात हांव तो पियेना. जेजून ताका आपुडला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गांदिल्यान म्हज्या कुटुंबान समाधान नातलें, सांगाता बसून मागणें नातलें. हांगासर आमी मागलें आनी आतां आमी सांगाता बसून मागता. घरांत शांती, विशेष शांती समाधान मेळ्ळ्या बसत जेजूक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. बरो जागो मेळच्या बसत रेन फारीक जावं, पुताक बरी फुडार मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक कांसांत मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्याच फुडें एकल्यान मुस्त उपकार मेळ्ळ्या तो सुमार हांगासर बरयला. मस्त उपकार मेळ्ळ्या बसत काळजांत हांव अर्गां दिल्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या सांगतीन मौनपणी मागया. मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. धन्य देवाक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोनिया जेज, वंदन तुका सोनिया जेज, हर्षित हांव तुका सोनिया जेज, दिनमस्त हांव तुका सोनिया जेज, आराधन तुका सोनिया जेज. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ही सर मागणी जेजू मुखार सर्गी बापा भेटून दिवया. ओ मोगाळ सर्गीच्या बापा, परत्या मोगान आमची तूं जतन घेताय. मस्त उपकार तुवें आमकां दिलाय. मस्त पिडा शिडा आमचे तुझ्या पुता जेजू मुखार गुण केलाय. मुस्तांचे काळोख तुवें पयस नवें जिवीत तांकां दिलाय. कृपा आनी शांती आमच्या जिवितांत तुवें वाडाशी आनी चडाशी केलाय. गो मोगाळ सर्गीच्या बापा हांगासर बरोवन गेल्लीं जायतीं तेसांवां हांगासर आसात. त्याच फुडें भक्तिकांनी आतां हांगासर मौनपणी काळजांतान मागली जायती मागणी आसात. त्याच फुडें डिवायन वर्ड TV मुखांतर इतर माध्यम YouTube फेसबुका मुखार जायते जण आमचे भाऊ भयणी सगळ्या संवसारांत हांगासर आज ह्या भक्तिकान मेळोवन जायते जाणां मागोवन आसात. मौनपणी मागोवन आसात. महिला ती पयस आसल्यार सर्गीच्या बापा तुज्या दोळ्या मुखारच आसात. तांची मागणी तूं स्विकार कर आनी आमकां ह्या सर कश्टांतले वा नश्टांतले पिड्या शिड्यांतले अनवरांतले आमकां तूं सुटका दी. तुजी कृपा आनी तुजे आशिर्वाद आमकां दी. आमी मागता हांव तुज्या प्रित्यान पुता जेजूचे नांवें. आमीन. देखून या म्हज्या करचेन म्हाका पुजय आनी इतल्या पातयेनी नवे मागचो उपकार म्हाका दी. उपकार म्हाका मेळटच तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांयपणी काणीक दिता म्हणून उतार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमीन. ये वर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं वाण सूख वनवारा देवसार आनी चड तरेची वचाची पिडा पयस जाता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पेकां भलायकी मेळटा. जातात. बंदेवानीचे संकले तुटून पडटात. थोंडे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. पांय पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजेवर ह्या पांयग्रसर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातीनी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागता. इतल्या व्हडा आसल्यान आमी मागता. ते सर आमकां जोड दिव. तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमीन. Sant Antonia ma posod vinati că Hristच्या बसवण्याक आमी पावसोवच्या खातीर प्रार्थुया. येसो पदवेदार आणि सदा जिवंच्या देवा बागेन आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक व्हडतो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बोलवून आदार जावन दिलो. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकाताना ताच्या आदारान सर अनवारांतले सुटाशे आनी सर आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी बोगीशे आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात जो तुजे सोबे जियेत आनी रास करता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान ससनाच्या ससना. आमीन. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे अडपा. मोगाच्यान आज हांगासर आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटावन बरो अपुरबायचो संदेश आमकां दिला. भोव अपुरबायन आमच्या बसत मागला आनी आमच्या बसत आज आमकां मनशां आमची काळजां मनां ददोळशी केल्या. मनातील बाप राहुल डेक्स्टर डिसोजा पक्षिकेरे सांजुदाच्या पुंचेताचे सहाय्यक विगार
हाज्या पयले सभार पेयल्यात आनी मुखार इथे येतले तांचो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उपकार बावडटा थँक्यू म्हणटा. त्याच परेन ब्रदर जॉन डिसोजा फेरार फिगेचे संगीतगार गोवापूरबाई समुद्र तळ्यान आमकां समेस्तांक ताणें आमच्या दोळशी केला आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक आदार दिला तसो हे उपकार बावडटा. त्याच परेन आमच्या मागण्याक मिसाक संगत दिला दियोकॉन विल्सन तावरो आमच्या तिरगजीन सेवा दिवन आसात तांचो उपकार बावडटा. आयचे सगळें आराधन मिसाचें बलिदान 9 4:30 वरांत आतां पर्यंत निरंतर लाईव्ह प्रसार जावनूच आसा. नेन्स आमच्या भारतांत डिवायन वर्ल्ड टीव्ही मुखांत बघार यूट्यूब फेसबुकार ताणें लिंक दिवन सगळ्या संवसाराक बरें पळयतात. मस्तन भक्तीक राखून आसात हर एका मंगळारा 4:30 मस्तन वॉट्सॅपार आनी ईमेलार तांचे संदेश आमकां धाडटात. मेळ्ळे उपकारा विशयान आमकां सांगतात. त्या देखून हे सर फावो जाला डिवायन वर्ल्ड टीव्ही अध्यक्ष श्री वॉल्टर स्टीवन मेंडीस आनी ताची पत्नी श्रीमती फ्लोरा मेंडीस तांकां आमी आभारी जावन आसा. तांचो उपकार बावडटा देवाचे आशिर्वादाचेर मागता आमी सगळीं ताचे पासत आमी मागया. त्याच परेन डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचो प्रोग्रामार श्री जस्विन मस्करेनस व्हिडिओग्राफीक असो श्री विवियन रॉड्रिगस आनी सर शिबंदीचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. आतां परवा मंगळारा तशेंच ताच्या वयल्या मंगळारा डिसेंबर 24 आनी डिसेंबर 31 24 तारीखेर नातालां फेस्ताच्या रातीचे मिसाचो संभ्रम. त्याच डिसेंबर 31 तारीखेर नव्या वर्साचे मिसाक आमकां वचोंक आसा. त्या देखून परवा मंगळारा त्याच परेन वयल्या मंगळारा 24 आनी 31 तारीखेर हांगासर मंगळाराचें आराधन मागणें आसचें ना. आनी नव्या वर्सा जानेवारी 7 तारीखेर मंगळारा दीस 4:30 वरांर आमी हांगासर मेळटले. त्या देखून तुमकां समेस्तांक मोगाचें न्हू हे बागी संतोष बरी नातालां फेस्त हांव मागता म्हज्या नांवान आनी राहुल डेक्स्टराच्या नांवान आनी दिकाराच्या नांवान आनी तेच परी देवाच्या कृपेन भरलेलें एक नवें वर्स हांव तुमकां मागता. तर आनी एका नव्या वर्सा आमी मेळया आनी देवाचे आशिर्वाद तुमचे सदांच आसूं म्हूण आमचें मागणें. हे आज काफी दिवंक कुमक दिल्या एका भक्तिकान ताचें नांव सांगचें नाका म्हण संतांतून दुसरो वाडो ताचो हांव उपकार बावडटा. तुमची त्या मागणी तुम्ही व्हॉट्सॅपार वा ईमेलार वा आमच्या पोस्टार हांगा 2 बॉक्सांनी घालयेत. आतां ह्या जग भक्तीच्या माथ्यार हात दवरून मागतात. आमचे तू देव तेला जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तू रूपीत कर. आमकां तू रूपीत कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देव तेला जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तू रूपीत कर. आमकां तू रूपीत कर. दुखोली मोडा राखून आसा घायेली काळजां आशीर आसा. दुखोली मोडा राखून आसा घायेली काळजां आशीर आसा. मोगावच्या तुज्या तियास गुण कर. संतोषन वर जीवितावर तुका मोगाऊच्या तुझ्या ती आज गुण कर. संतोषन वर जीवितावर तुका दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तू देव
कांतोरो पितो आमचे तुम देवोरे पेलांची सुचा दैवी